एक ह्या म्हाज्या एरियेन कोलवा पुलीस स्टेशन ज्युडिक्शनाक आमचे दीस रात पेट्रोलिंग चालूच आसता. फ्रॉम माजोड्डा, बेतालबाटीम, सुर्नाबाटीम, बेनावलीम, वार्का, कारमोणम, ओडलीम, हे सगळे एरियेन म्हाजे पुलीस पेट्रोलिंग चालूच आसा. वी हॅव गॉट द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम माय सुपिरियर SP सर, SP सिद्धांत सर, SP संतोष देसाई, रिस्पेक्टेड DGP सर, DIG सर, IGP सर, की कंडक्ट पेट्रोलिंग रेग्युलरली बेसिस, मेक अ विजिबिलिटी ऑफ द पुलीस ईच एंड एवरी एरियाज, पेट्रोलिंग, नाकाबंदी हे सगळें मेंटेन करपाक अशे इंस्ट्रक्शन्स डायरेक्शन्स आमकां डेली रेग्युलरली बेसीस येता. तेज्या प्रमाणे आमी जितके अवेलेबल स्टाफ आसा आमचे पुलीस स्टेशनाचे आमी सगळे डिप्लॉय केल्ले आसा. थोडे प्लेन क्लोथान भोंवतात आमचे स्टाफ, थोडे युनिफॉर्मानूय आमचे भोंवतात आमचे स्टाफ. सो ऑन 25 तारखेक आमकां एक इन्फॉर्मेशन येयली की कोलवा आमचे पुलीस स्टेशनाच्या हद्दीन जी एरिया येता थंयसर एक ऑनलायन गॅमलींग चालू आसा. सो अकॉर्डिंगली on receipt of that information, we verified that information first. Then on basis of that informations, I reduced that information to my SP sir, and as per the instructions and the guidance, we obtained the search warrant of that particular area, and we conducted the raid at that particular area. So, ह्या घरान आमी जशे भितर सरले तेन्ना आमकां ऑनलायन गॅमलींग एक्टिविटी चालू जाता अशें दिसून येता. कितें कितें आयटम रिकवर करता? हय, जशें आमी भितर सरले वी हॅव हॅल्ड सर्च केल्या उपरांत आमकां थंयसर काही प्रमाणात मोबायल मेळ्ळे. सो ते 7 सुमार मोबायल मेळ्ळे 25 तारखेच्या रेडीक, एंड तेंचे कडेन लॅपटॉप आशिल्ले, अदर आर्टिकल्सूय तेंचे आशिल्ली. ती आर्टिकल आमी सगळी अंडर पंचनामा आमी अटॅच केले, सीज केले. We brought them to the police stations, all the accused persons, all 4 accused persons. They are basically from the Gujarat. One name is Praful Thakur, second is Dhawal Bhai, Vishal Chawla and Jayesh Patel. All are from Gujarat and Haryana. So accordingly we interrogated them, and तितून तेजे वरसून आमकां थोडे पासबूक मेळ्ळे, थोडे बँक अकाउंट मेळ्ळे, थोडे जे मटेरियल आशिल्लें ते सगळें आमी अटॅच केलें. एंड इमिजिएटली आमी केस रजिस्टर करून तेजेर इन्वेस्टिगेशन आमी चालू केल्लें आसा. कितले वत एमावंट हें केला? तेजो टोटल वत आसा आमी सगळें कॅल्कुलेट केला जाल्यार 3,10,000 रुपया तेजो वत आसा. एंड तेंच्यांनी आजून पर्यंत कोण हे एपा प्रमाणे ते कितें गेमी खेळटात, कसल्यो गेमी खेळटात, कशे लोकांक त्रास करतात, कशे आमचे हे यूथ जनरेशन आयच्या हे यूथ कशे ते ट्रॅपान तेंचे सांपडटा, आनी कशें ते तांकां लुटतात हेजें इन्वेस्टिगेशन चालू आसा, आनी हें बंद करपा खातीर आमचे प्रयत्न चालू आसा. आनी 24 तारखेक आदले दिसा एक रेड मारलेली, तितून अरेस्ट केल्ले तेंचे कितें जालें? हय, तितून 24 तारखेक अशीच आमकां एक इन्फॉर्मेशन येयली की बानावलीम एरियान अशेंच गॅमलींग चालू आसा. इमिजिएटली आमी विदावट वेस्टिंग एनी टायम फॉर द डिले सर्च वॉरंट घेवन आमी इमिजिएटली रेड करून थंयसरूय आमकां लॅपटॉप्स कांय प्रमाणात लॅपटॉप मेळ्ळे, एंड mobiles and we followed the same procedure. We arrested them, registered the offence, attached all the articles under the Panchanama, and the investigation has been begun. Bail out झाले ते? Yes, they have been bail out, but the case is under investigation, and we are calling them for the investigation purpose at the police stations as and when required by the police. आनी आतां जेन्ना हे फ्लॅट मेळटा, फ्लॅट ओनराचेर बीन कितें कारवाय करता? जेन्ना आमी फ्लॅट ओनर, बंगलो ओनर जे कोण तांकां अशें दितात, लोकांक जे दितात रावपाक, आमी बेसिकली तेंचे रेंट एग्रीमेंट पळयतात, एंड तेंचे टॅनंट व्हेरिफिकेशन भरलेली पळयतात. इफ इन केस जर टॅनंट व्हेरिफिकेशन तेंच्यांनी भरलेली ना, जाल्यार वी आर सबमिटींग द रिपोर्ट टू द ओनर ऑफ दॅट पर्टिक्युलर हावस फॉर इनिशिएटींग एक्शन अंडर द BNS टू द कलेक्टर सर. सद्या तुमी 2 केसी सद्या जाल्या, आतां फुडें हें जावपा जायना तुमच्या एरियेन, तुमचें कितें हें आसा? सो आतां पर्यंत आमी 2 रेडी कंटिन्यू जाल्ले आसा आमच्यो ह्या इलिगल गॅमलींग एक्टिविटी. कारण खुबशे लोक हितून फसतात, लोक आपले पयशे वगळून बसतात, तांकां चीट जातात. सो तेज्या खातीर जशी जशी इन्फॉर्मेशन येता आय वील टेक डिरेक्टली एक्शन, एंड म्हज्या स्टाफाक, म्हज्या टिमीक, एंड माय ऑल सब इन्स्पेक्टर एंड म्हाजे इन्फॉर्मर्स सगळे सोर्सीसार आमी इन्फॉर्म केल्ली आसा. अशी जर इन्फॉर्मेशन येत ताका म्हाका इमिजिएटली ती कळयात. जशी इन्फॉर्मेशन येत जाल्यार हांव इमिजिएटली ती रेड करून तेजेर कायदेशीर लिगल एक्शन हांव घेतलो, फाटीं सरतलो.